दिसता हें आयज मशीन जें आसा तें जे फोड्यो आसा ते डिसिल्टींग जावना. तुमकां पयलां आसतलें हांगासर जे फोड्यो आहाय त्यो डिसिल्टींग जावपा जाले पूण कितें जाता फोड्यो आनी जे शेत आहा तें लेवल जालें आसा. ताका लागून हें उदक एक एकदां कितें जाता फ्लो जायना ड्रेनींतल्यान. ताका लागून ही आमची मशिनां देखून म्हाका रोमता कित्याक हांव जायते आतां आमचे लोकांतल्यान म्हणजे लोक मातशें आमकां हें करपाक लागले कित्याक आरे बाबा मशिनां घाल एक एकदां मशिनां कितें भितर रोमता जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जाता. आमकां ती घालपाक मेवना लोक आमचेर बेजार जाता. हांव मागता लोकां कडेन आमी जाता ते भाशेन तुमकां खबर आसा आमची आतां लोकोजनान सांगलां आमी कोर्तालीम फार्मर्स क्लबाची जाता ते भाशेन आमी घालता. पूण कितें एक एकदां भितर रोमलें जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जाता. एवरी टायम आमी JCB हाडून काडपाक पडटा त्रास जाता भरपूर त्रास जाता. हांव जाणा लोकांचे फिलींग म्हाका खबर आसा पूण तरी आसतना जाता ते भाशेन आमी ही मशिनां घालता. आयज डिसिल्टिंगाक लागून म्हाका दिसता आमचे हांगासर कितें म्हणटा आमी वेलसां टू पोय जी पोय आहा तें आख्खें म्हाका दिसता एक 2 किलोमिटर आसतलें न्हू. 2 किलोमिटर सुमार आयज आमकां डिसिल्टींग करून आमकां हें फ्लोटींग मशीन येयलें आसा. म्हाका दिसता हें डिसिल्टींग जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां सोंपेपणी इतलीं वर्सां जालीं तें डिसिल्टींग जावंकूच ना. म्हणटच ह्या वर्सा आमी पयलीं फावट आमच्या काय डिसिल्टींग करता. जर डिसिल्टींग जालें जाल्यार म्हाका दिसता फ्रिली आमचें उदक हें वयतलें आनी म्हाका हेच्यानी फुडें म्हाका दिसना. पूण तरी आसतना आमकां जाता ते भाशेन आमी गोवोरमेंटा कडच्यान जाता ते भाशेन हांव सदां आमच्या WRD मिनिस्टराक काल जाणा देव बरो करून कित्याक आयज ताणें मशीन धाडलेलें आसा. एसोसिएशनान भेटून आमी आसा आनी हांव पयलीं खातीर मातून वचा डिसिल्टींग मशीन फावो केलें देव बरें करूं म्हणटा. जायतीं वर्सां जालीं आमी करूंक सोदताले पूण शेवटाक आमकां तें फावो जालें कित्याक जायतें हें ब्लॉक जातालें उदक. हें ब्लॉक जायन शेतांतल्यान उदक वयता सगळें. शेतांतल्यान उदक वचून जायत जाणांक शेत पिड्यार जातालीं. हे आतां आमगे तुमा फोंड म्हणटा हेका थिंगसून बेलबांदा वचून आमची डिसिल्टींग केलें जाल्यार जायत फावट जाता उदक इजिली वयतलें आनी जायते लोकांक त्रास जातालो हे उदकाक. आनी आमगे MLAन सांगलां तेच भाशेन आमकां जायते लोकांक त्रास केले म्हणजे मशीन भितर वयता जायते आमगे ड्रायव्हराक वयताले भितर वचूंक लागली कित्याक उदक आमकां चड त्रास करताले वयली उदक येता तें. ह्या वर्सा जायती 3-4 वर्सां जालीं उदक निजोर सुबेज जालो उदकाचो. त्या उपरांत मशीन भितर येता सगळीं आतां. त्या उपरांत हें तर क्लीन जायना जाल्यार जावपाना तें. म्हाका दिसता हें क्लीन जालें जाल्यार उदक चड जातलें. आज मशीन येयलां बाबा आमचो कोर्ताले MLA बाबा हातून वाज जायतो तोकूस घेवन आमकां ही आपणाक गेली मिशनरी जावं गोवोरमेंटा कडच्यान जे आपणा कडच्यान दिवपाक आमकां जायतो वावुरता. शेतकाऱ्यांक जी सवलत जायत्यो आमकां दिवपाक तो हें करता प्रयत्न करता. आयज न्हू हें डिसिल्टींग जालें जाल्यार आज आमकां फायद्याचें कित्याक जायते शेतकार तें उदक ओवरफ्लो जायन शेतां येवन तें जायतीं शेतां पेड्यार जाल्लीं लास्ट टायम देखून. आनी आज हे पाटी हें डिसिल्टींग जालें जाल्यार आमकां हें जायते शेतकारांक फायद्या जातलें. हांवूय ते वदां बोणप्यां थिंगाय हांव शेत रोयतां कित्याक आमकांय ते वदांनूय आमकां प्रॉब्लेम जाता कित्याक ते दोर्याचें उदक भितर सरलें म्हणटकच तें शेतां भितर सरता कित्याक तें उदका वचपाक हें वे ना ती डीप ना. आनी आतां हें डिसिल्टींग जालें म्हणटकच आमकां सगल्यांक बरें फायद्या जातलें.